He is the Home Minister also. की जेन्ना हांकां पुलिसाक भिरान ना आतां लोकल पब्लिकाक कितें भितले. This is almost Goa is on the way to become like other states like ते कोणी सांगले ते दिवाळी की मिर्जापूर जातले. So this is law and order is completely collapsed आणि हांकां भिरान ना पुलिसाची भिरान ना. So local people आणि सादे पब्लिकाक तेणी भिवपाकूच ना. On what basis? It's on the basis of power, backup of MLA or alcohol or कितें तरी backup आहा की तांकां भिरान ना कोणाची. कोलॅप्स जाला हांगा गोंयांत. तशेंच आमचे अध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलां कांय दीस पयले अंडर कुंकोली ज्युरिडिक्शनाकूय जाला जे कानांगीन ह्या गांवांत जे मायग्रंट्सान 2 पुलिसांक एटॅक केलो. आज आयकलें जाल्यार सेम प्रॉब्लम हांगाय बी. हांव नको कोणें एटॅक केला थंय. काल हाणें तुमच्या आमदारान वास्कोच्या आमदारान स्टेटमेंट केला की आपणाक कांयच खबर ना म्हूण. मागीर स्टेटमेंटाक सांगता की आपणान DYSP आनी PIक फोन करून उलयला म्हणून. सो हाजेर सिद्ध जाता एका सगळी खबर आसा पूण ही इज ट्रायंग टू डिनाय इट. सुमार सकाळीं जाला आनी आमी तेज्या नंतर आमी एज अ काँग्रेस पार्टी आमी वास्कोन प्रेसूय घेतलो. प्रेसा नंतर कळोन येयलें की तो आमदाराचेच मनीस आसलेले भितर आनी खंय तरी तेजो पर्सनल फोटोग्राफर हितूर आसलेलो आनी ताका अरेस्ट केलो. पयलेच म्हाका दिसता फर्स्ट वन तो आसलेलो आनी ताका अरेस्ट केलो. म्हाका हो आमदार हो वास्कोचो दाजी सालकर आसा पळय तो हांगासर कित्याक येयल्लो काय कोणाक सोडपाक येयल्लो. तेजो PA सकाळीं 7 येयलो आनी हो 1 येयलो. कितें करूंक सोदता तो तांकां प्रोटेक्ट करूंक सोदता म्हाका कळना. थोड्याशा खातीर आख्खे मंगुराचें नांव पिड्यार जाता, आख्खे वास्कोचें नांव पिड्यार जाता. हितूर वास्कोन खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लो आसा आनी तो इतलो देखावो दाखयता लोकांक की आपूण तुमी नवेच. तें कळना. तो दाखयता एक दात आनी खावपाचे दात दुसरे हत्तीचे तेजे. म्हाका खबर ना तो कितें करूंक सोदता तो. म्हाका दिसता येता त्या 27 तेका लोक दाखयतले. लोक वॉट्सॅपाचेर पळया तुमी फूल वास्को ग्रुपान व्हायरल जाल्ले हे फोटो आसा आनी तेजे तेका इतले लोकांनी फोडला. तुमी नवेच. आतां सुद्दां तो म्हणटलो आतां समजो प्रेस घेतलो तो प्रेसा शिवाय आनी तेजे कडेन कांय ना. येता आनी तो दिसता लोकांक टीव्हीर बरो दिसता. तो दिसता आपूण साधू संत कसो दिसता पूण भितरल्या लोकांक इतलो त्रास करता तो. हांव ताका सांगूंक सोदता की असले करनाका. स्ट्रेट गेम खेळ. वास्कोन खेळटा स्ट्रेट गेम. आमी 27 झगडया इलेक्शन. इन्सिडंट जाला ती सिच्युएशन इज व्हेरी अलार्मिंग. आम्ही DYSP कडे अशें सांगलें की ह्या दिसांनी जे थोडे मिडियाचे नाही ना देर आर ग्रुपिजम आसा. मांगरान एक ग्रूप आसा आनी बायना एरियान जो ग्रूप जाता तेंच्या भितर क्लॅश जायत वयता, खुबशे झगडी जायता आनी ते मागीर खंय तरी इंटरफियर जाता. पॉलिटिकल इंटरफियरन्स मागीर तेंच्या भितर ते सॉर्ट आउट जाता. पण हो इशू आयज हाती भायर गेल्लो आसा. सकाळीं 3 सुमार जे इन्सिडंट जावप आनी जर आमच्या गोंयकारां भितर आमच्या भितर भंय निर्माण जालो लोक भायर कशे सरतले. आयज ल्हान भुरग्यां भितर बायलां भितर एक अशें जर सिच्युएशन जर क्रिएट जाय जाल्यार वास्को भितर फियर जालो. नॉट ओन्ली इन वास्को ऑल ओवर गोवा. जाल्यार आमी DYSP कडेन उलयतना सांगलें की पयलीं एक पेट्रोलिंग सिस्टम करताले त्या भाशेन करपाक. तो DYSP सांगलें की बीच सिस्टम लावंक जाय आनी कन्सर्न एरिया आमी सांगलें की ताका करपाचें आनी DYSP सांगलें की आय वील टेक केअर आमी ते करतले म्हणून आमी अपील लोकांकूय करता की यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. तुमी सांबाळून रावा. वी हॅव टू बी व्हेरी अंडरस्टँडिंग आनी कोऑपरेटीव. आमची हार्मोनी आमी सांबाळून दवरपाची आहा. आज खंय तरी गँग वॉर वाडल्या. आमी फातोर्डान पयलें फातोर्डेच्या गांवांत थंय हल्लो जालो. हांगाय रेगुलर आसता. म्हाका दिसता समवेर तो म्हणटा तशें की आज लोकांक पुलिसाचो कित्याक पुलीस जेन्ना एक्ट करपाक वता पळय तेन्ना खंय तरी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स येता. वेदर इट इज लोकल MLA ऑर द मिनिस्टर. म्हाका दिसता एक PSI स्वप्नील हो हांगा जेन्ना पयलीं आशिल्लो वेन ही वॉज स्ट्रिक्ट आनी जेन्ना तो कडक कारवाई करतालो तेन्ना आमदार इंटरफियर जावन ताका माफी मागपाक लायता. सो आय थिंक असले पुलीस ऑफिसर स्वप्निला सारके who have been working here, I think Chief Minister has to protect them, not your MLA. कित्याक तुझे MLA हे आज गँग वॉर वाडयता, गुंडागर्दी वाडयता. सो वाय अ ऑफिसर लायक स्वप्नील वॉज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम हियर हाजेरूय म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सांगचें पडटलें. खास करून साऊथ गोवाक जे पुलीस डिपार्टमेंट गोंयकाराक जेन्ना डिस्ट्रेसान आसा किंवा मनीस एक त्रासान आसा तेन्ना वाचयता म्हणटा तो पुलीस डिपार्टमेंट. फाल्यां समज जर म्हाका कोणें त्रास केले जाल्यार फर्स्ट थिंग आय वील डू इज डायल 112. मनीस डिस्ट्रेसान आसतना पुलिसाक फोन करता बिकॉज वी हॅव फेथ दॅट पुलीस वील प्रोटेक्ट अस. पूण आज ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या अंडर टायम एन अगेन आमी पळयत आसा की आज खंय तरी पुलिसाचेरूच अटॅक जाता.
आता जी घटना काल म्हणल्यार काल फातोडेर जी जाली सकाळी 3 वरांचेर, हे बीजेपीचे गुंडा राज म्हाका दिसता वास्कोन आमकां दिश्टी पडटा. 7 लोक जे इन्वॉल्व आशिल्ले ह्या मारहाण जे जालें ते एक्यूज हे जे आतां एक्यूज गेले ते, सो तातूंतले म्हाका दिसता 6 जाणांक धरल्या. एकटो शिवा म्हणटा तो म्हाका दिसता अजुनी मेळूना, काय फरार आहा काय एब्सकॉन्डिंग आहा, वी डोंट नो. पूण जी घटना जाली ती म्हाका दिसता इट्स व्हेरी निंदनायक. वी कंडेम वॉट हॅज हॅपन्ड. पुलिसाचेर अटॅक हो जावपा जायना. आतां जेन्ना आमी डिस्कशन केलें तेन्ना कळून येता की सँक्शन स्टाफ फॉर दीस पुलीस स्टेशन वास्को ही 14 PSI. इन्फॉर्मेशन अशी आहा की 2च PSI म्हाका दिसता सद्या आसा. 12 PSI ना, ते बीन जुनियर्स. लेडी PSI आय थिंक 4 सँक्शन इज देर, तातूंत 2च आसा आनी 1 सिनियर. आतां तुमी म्हाका सांगा की जेन्ना स्टाफूच ना तेन्ना कशें हे पुलीस डिपार्टमेंटान काम करपाचें. वी कंडेम द एक्ट वॉट हॅज हॅपन्ड. दिस इज व्हेरी बॅड की आज पुलिसाचेर अत्याचार, पुलिसाचेर आज अटॅक जाता, पुलिसांक मारता. सो आय थिंक द चीफ मिनिस्टर इज बिजी इन मॅनेजिंग हीज चेअर. तो आमी पळयता की परत फक्त दिल्ली धांवता हाजी खुर्ची वाचोवपाक, ताजी खुर्ची वाचोवपाक. आय थिंक देर इज अ सिरियस प्रॉब्लम इन गोवा.